चावी दी मग शूज काढना खंयचे शूज घालू ते ग्रीन कलर दी हा ते त्या सायडीन आसा थँक्यू तू खंयचे घालता भायर आसा ते घालता गुड इव्हनिंग वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी ठणठणीत. आणि तुमची विश तुम्ही जी विश केला पळय ताका लागून थँक्यू सो मच. पहिली आभार आसा आम्ही पहिली म्हणल्यार आमकां हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी टू अस. थँक्यू अस म्हणला यू म्हणना. सो आयज वेडिंग एनिवर्सरी न्ही आमची. सो ताका लागून आमी आतां सांजची भायर सरल्या. टायम 4 जाली. सकाळच्यान खंय वचून आशिल्लें हो सकाळी गेल्लो कामाक. सो सकाळी आनी हांवें कांय शूट करूं ना. तुमी म्हणटले आतां एनिवर्सरी एवरी इयर हांव खंय ना खंय वतालेच न्ही. आयज खंय वचनाका म्हणून म्हळ्यार ह्या एनिवर्सरीक आमी खंय वचनाका म्हणटले तुमी. तर ना ह्या एनिवर्सरीक खंय वचपाचो असो प्लॅन करूं ना आनी कांय ना अशें. कित्याक की पयरूच नोव्हेंबर एंडाकूच आमी ट्रीप करून येयल्ली पळय आनी परत आनी ट्रीप करूं ना. सगळें काम हे ते सगळें हालता न्ही मागीर घरा कडेन बीन. ताका लागून ह्या एनिवर्सरीक आतां ते एनिवर्सरीक कांय प्लॅन करूं ना. आनीक अशें लागीं खंय कितें करतलें म्हळ्यार आयज येयलो सोमार. सो ताका लागून बी आसूं म्हटलें मागीर. पळोवया फाल्यांचो एक बारीकसो प्लॅन आसा कसो कितें एक्झिक्यूट करप जाता तो न्ही रे. पळोवया कशें कितें जाता तें. कैसे क्या करेंगे. सद्याक आयज हो सकाळी गेल्लो कामाक न्ही आतां येयल्लो आनी मागीर म्हणपाक लागलो की आयज अशी खंय भायर सरया अशें म्हणून. सकाळच्यान खंय वचून एनिवर्सरी न्ही घरा कडेन तेच कामां घरांतली कामां रांदप जेवप हेच सगळें. सो म्हटलें आतां तरी मातशें अशें खंय एक रावंड मारून येवया म्हणून भायर सरल्या. असो प्रॉपर कांय प्लॅन ना की हे करया तें करया हांगा या थंय या अशें कांय प्रॉपर प्लॅनिंग ना. सद्याक अशीच जस्ट भायर सरल्या. 4 जाता तें आसा. पळोवया खंय पावता आनी कितें करया ती. एक म्हाज्या मायंडान बारीकशें एक हें आशिल्लें एक कितें तरी करपाचें अशें न्ही रे. अशें चिंतलेलें आमी खूब टायम जालो चिंतता. हो तर वर्स मायज जालें चिंतता. तर चिंतत आसा पळोवया कशें कितें एक्झिक्यूट करप जाता तें न्ही. सरप्रायज खंय त्या 5 मिनटाचें आतां काणकोण पावत येयली. पयलींच पळयता सपोज जर तें काम हांगासर जाता मना सारकें कंप्लीट जाल्यार तें करता आनी मागीर करता तेन्ना दाखयता. पयलींच दाखयना. सो इफ सपोज करपाचें जाल्यार दाखयता म्हळ्यार सांगना. हा पयलींच सांगना. सो सद्याक काणकोण पावल्या. पळोवया मुखार कशें कितें जाता तें. घरा कडेन आयज शिवराक न्ही दनपारां रांदले बीन. हो लेट आयलो येयली जेयले बीन. लेट इन सेन्स टायमार येयलो तूं न्ही रे. 12 12:30 येयला न्ही. सो येवन मागीर जेवली बी. शिवराक न्ही आयज दाळ केलेली आनी कोंब काडलेले चण्याची भाजी केल्ली. म्हळ्यार चण्याक कोंबूच येयले ना. काल तुमकां दाखयलें पळय चणे फुगपाक घातले. एक्चुअली हो म्हाका शुक्रारा घाल म्हण सांगतालो. हांवें कितें म्हणलें शेनवारा रातचें घालया अशें म्हणून. शेनवारा रातचें घालया अशें म्हणून. मागीर रातभर फुगले की ना काल आयताराक दीसभर आनी रातभर म्हळ्यार कोंब येतले अशें म्हणून. पण राती म्हाका शेनवार दीस घालपा यादच ना. काल आयताराक न्ही सकाळ फुडें उठून घातले. सो मागीर ते सांजचे कोंब काडपाक घातले. कोंब येयले ना. थंडी पडटा न्ही आतां ह्या दिसांनी ताका लागून. गुळ्या या मरे पयली थंडी पडटा न्ही ताका लागून कोंबूच आयले ना. सो तशीच तेजी भाजी केली. ती रेसिपी ऑलरेडी म्हाज्या चॅनलाचेर आसा. तुमी पयल्या आसतली पळोवन आयल्यार पळोवन घेयात. आनी आयज व्हिडिओ बी कांय अपलोड करूं ना एडिट बी कांय करूं ना हांवें. आयज म्हणल्यार रेस्ट घेवया प्रॉपर. खंय का वचूना न्ही. सो अशें म्हणून म्हटलें आसूं चला रेस्टच घेवया घरा कडेन नाशिल्लें न्ही अशें म्हणून. तर पळोवया मुखार कशें कितें फुडें जाता म्हणजे तुमच्या वांगडा शेअर करतलेच. घरा कडल्यान भायर सर तेन्ना व्हिडिओ स्टार्ट करपाक टायमूच मेळूना. लूक बसून दाखोवना. हेका हांव मातशें राव रे म्हणून गाडया गेला आनी बसला मातसो लूक दाखय रे म्हणटलें म्हणून. मागीर तुमी म्हणटा लूक दाखयच ना म्हणून. दाखयता मागीर तुमकां. ओके पळोवया खंय कितें कशें दाखोवपाक मेळटा. चलत तर मेळया थोडे वेळान.
गोंया येयली म्हणटा की हे टी शर्ट घालप कंपल्सरी. सो आमी न्ही पावळे वयता पालोलेम. कित्याक गा म्हटल्यार कशें काय गाडी. सो आमी न्ही आतां आयल्या पालोलेम पाळोळ्या. सो जे कितें हांवें म्हटलेलें पळय तुमकां कितें एक काम म्हळ्यार एक गोश्ट अशी चिंतलेली खूब टायमा पयलीं म्हण ती एक्झिक्यूट जात जाल्यार पळोवपाक गेल्या. सरोवर न्ही रे पर्रीकरा चेड्यालें सरोवर. हे पळयात रश ना म्हटल्यार बीन आसा थोडो फार, खूब ना बट आसा थोडोसो रश तरी. गेस्ट आसा न्ही रे कोण जेंक कोणाक रूम्स एंड ऑल मेळनाशिल्ले पळय न्यू इयराक बीन ते आतां आयले आसतले लो बजेट बीन आमचे भशेन. सो जे कितें कामाक येयल्या पळय न्हू तें काम कशें कितें जाता तें पळयता आनी सांगता तुमकां. ऑलमोस्ट न्ही टायम जो आसा पळय तो 5 जालो आनी आमी हांगासर भोंवत आसा. एक्चुली न्ही तुमकां सांगता कितें काम आशिल्लें तें. आमकां न्ही हें काम आशिल्लें, हें रीड करा टॅटू स्टुडियो. सो टॅटूचें काम आशिल्लें तेका लागून न्ही भोंवता. आतां मेन म्हणल्यार पार्किंगूच सोदपाक आमकां वरभर गेला आनी वरभर लागून पार्किंग मेळ्ळें. हो पळयात गाडी हाडपाक लागून पार्किंग सोदपाक वरभर लागलें. आनी आतां जे कडेन आमी येयल्ली पळय टॅटू बॉबिंग टॅटू स्टुडियो पावळ्या. सो ताका सद्याक तर कस्टमर आहा, ताका आनी 2 वरां लागतली. सो आनी दुसरे कडेन पळयता सारके बिचार जे कडेन पार्किंग एंड ऑल आहा पळय थंय 2 स्टुडियो आसा टॅटू स्टुडियो, थंय ट्राय करता. तितले गेस्ट ना जितले अशें नॉर्मली आसता पळय तशे गेस्ट बीन ना आतां तरी सद्या. बट आसा सामकें खाली आसा अशें बी ना. हो कार हाडपाक गेला पार्किंगाक घातलेली आनी हांव वेट करता. हांवें म्हळ्यार तूं वचून हांव हांगाच रावता अशें म्हणून. सो येवपा लागला. आनी मेन म्हणल्यार हांगसर कितें जाता जाणा पार्किंगा भरपूर प्रॉब्लम, खूब प्रॉब्लम जाता पार्किंगाक. खंय गाडी इवन खंय अशें करून सायडीन लायतलें म्हणल्यार सायडीन सुद्दां लावपाक मेळना गाडी जी आसा ती. ताका लागून चड प्रॉब्लम जाता. सो रस्त्या सायडीन जागोच ना आनी रेस्टॉरंट्स बीन आसा पळय तेंच्या पार्किंगाक ते अशें करून नॉर्मल पार्किंग दिना. आतां बीच एरिया म्हळ्यार बीच एरिया न्ही ही आतां. सो आमी आतां हे बीच हांगा अशें वचून लेफ्टान बीच तेच्या मुखार अशी कांयच ना बारीक अशी रेस्टॉरंट चड गजबज ना रस्ता. स्टील थंय 200 पार्किंग. आनीक हांगा आतां बिचार जे तेकून पार्किंग आहा थंय खबर ना कशें कितें तें 200 500 बी आसतले. 200 आनी 500 दिवन पार्किंग करपाक कांय प्रॉब्लम ना. बट जे कडेन आमी पार्क करता थंय आमचें काम जातलें म्हणून बी गॅरेंटी ना न्ही. तेका लागून सपोज तो आसा फ्री काडटा टॅटू जाल्यार पार्क करून पे करून पार्क करपाक वयता. फायनली बाय वॉक चलत पाटण्या बिचीर पावलें. म्हणल्यार पावयसान चलत येयना तर पाटण्या बिचीर जे कोण पावले तांकां खबर आसतलें की ह्या सायडीच्यानी गाडी हाडपाक मेळना. रोड कितलो नॅरो पळयात. थंय खंय तरी भायल्या रोडार मेन रोडार हेणें पार्किंगाक लावन हो चलत येता खंय. सो हांगासर कोणें तरी सजेस्ट केला हेगेल्या फ्रेंडान. सो पळोवया. तर हांव बी हांगासर ह्या बिचार फर्स्ट टायम आयलां. म्हाका लायक जाली बीच मस्त. मे बी पार्किंगा लागून रश कमी आसतलो हांगा बरें आसता. सो आयलें पळोवया. बायक पळय कशें लायलें तें रस्त्यार मदीं दोनी सायडीच्यान वॉक करपाचें. बरें आसा शॉप्स. हेका पळय पात्रां. सो आमी जे कडेन टॅटू करता पळय न्हू हांगा थंय फुडें थंय तो आपल्या कामाक ताणें स्टार्ट केला. सो म्हटलें ताका एक 10 मिनटां आसा. सो एक हें करून येवया म्हणून रावंड मारून येवया म्हणून. हांव हांगासर न्ही ह्या पाटण्या बिचीर फर्स्ट टायम आयलां. सनसेट बी जावपाक लागला न्ही अशें म्हणून म्हटलें
हांगासर पळोवन येवया. कितें खबर आसा, ह्या बिचार हांव फर्स्ट टायम येयला. इतली वर्सां जालीं म्हाका आतां काणकोण, 4 वर्सां जालीं आयच्यान. फर्स्ट टायम येयला ह्या बिचार, ते बी तेगेलें काम आसा म्हणून, नाजाल्यार ऐकया कंप्लेन. इतली बरी बीच आहे. तूं केन्ना पावोळ्या 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 म्हणा, पावोळ्या एक्चुली बीच सगळं फॉरेनर फॉरेनर्स आसता रे, बट बरी आसा. बोटी पळय सगळे वयर काडून दवरला. आणि हे बरी घातल्या भायर, ते चेअर्स आनी टेबल्स घातल्या पळय, ते मस्त आहा. आणि मागीर सनसेट पळय, सनसेट जाला. म्हाजो लूक पयलीं पळया, मागीर म्हणटा हांव बंद केल्लो ना असं. सो म्हाजो लूक पयलीं पळया, मागीर म्हणटा की हांवें म्हाजो लूक दाखयलो ना म्हणून. सो हे खंयच्यान रे ट्रेंड्स आसले न्ही, उडपी जेन्ना आमी ट्रेंड्सां शॉपिंग केले पळय, ते कपडे आजून घालून नाशिल्ले, आतां घातल्या पळय. आनी हे गेले बी सेम, हे बी एनिवर्सरीकूच घालपा दवरला. एक्चुली दवरूं नाशिल्लें अशें, बट म्हणटा आतां घातल्या न्ही आमी एनिवर्सरीक म्हणून एनिवर्सरीक घालपाक दवरलेल्या भशेन दवरलेलें. आनी सनसेट जावपा लागलो, मस्त सनसेट. म्हाका खूब लायक जाली ही बीच एज कम्पेर्ड टू पाळोळें. आनी चडशे फॉरेनर्स, इंडियन हेजे परस. आमळ्या हो डोंगर क्रॉस केले की पाळोळें. हे ती आमी पयर गेल्ली ती बीच न्ही, ती आमी पयर गेल्ली ती बीच न्ही, कळमा, जे आमी त्या दिसा गेल्ली, शूट बी केल्ले ते. ओके, रेडी बसला हांगासर आमी आयले टायटू करपाक. कितें म्हणटा रे हांगा, पाटण्या बीच रस्त्या सायडीनूच आसा बिचा देखून. पळोवया, आमचो बी फर्स्ट एक्सपिरियन्स हांगा. हेणे जो फर्स्ट काडलेलो तो पावोळ्या काडलेलो 7-8 वर्सां पयलीं. रेडी जावन बसला. टायटू आर्टिस्ट. ते हे न्ही वॅक्स स्ट्रीप न्ही, क्रीम लॉन. सो हांगासर आमी वेट करता, म्हटल्यार पाटण्या आयिल्ली न्ही बिचा सायडीनूच हांगासर टॅटू काडपाक. सो बीच सायडीनूच आसा. रेडी जावन बसला तो. रेडी, सगळं साईड जाता. टॅटू आर्टिस्ट. फायनली टायम जो आसा पळय न्ही 7-9 जाले. आतां काडपाक स्टार्ट. या तुका 11 निडल आसा, तेका लागून 11 निडल आहा इतू. हितू भितर एक हितूंक मागीर बारीक बारीक. हय, बारीक बारीक. तेका लागून चड पेन जाता. सो फायनली टॅटू इज डन. 9 जावपाक येयली, 9:15 अशें म्हणटा. सो आनी आतां टॅटू जो आसा पळय तो करून कंप्लीट जाला. ओके, पॅकिंग उरते गेले.
पॅकिंग उरला आता ते टॅटू रॅप लायतानी पावली आता न्ही जेवपाक जाय म्हटल्यार अशें चिंतून आशिल्लें की इतलो लेट बी जातलो अशें म्हणून बट ओके तीट केन्ना केन्ना अशें करून बारीक बारीक जाताच आनी अशें ना की आमी बेश्टो खंय टायमपास बी केलो म्हणून न्ही तशें काय ना एक इम्पॉर्टंट आशिल्लें हेजें काम तें कंप्लीट केलें आनी खूब टायम जालो चिंतत आशिल्लें सो म्हटलें फायनली चल डिसायड अशें म्हणून म्हटलेलें की एनिवर्सरी दिसा करया अशें सो फायनली जालें आनी हो पळयात केक जो केल्लो पळय न्हू काल एनिवर्सरी लागून तो आतां डिमोल्ड केला डिमोल्ड सुद्दां करूं नाशिल्लो सकाळीं कट करया म्हटलें ना मागीर म्हणपाक लागलो ताका वचपाक जाय आशिल्लें न्ही उदक दनपारां वयच्या पयलीं म्हटलें ना येवन सुसेगाद म्हणपाक लागलें आतां जेवपाचो टायम जालो आतां बी करना डिमोल्ड करून हाडला हांवें तर पयलीं केक जो आसा पळय न्हू तो कट करून घेता आनी मागीर जेवपाचें तें सगळें पळयता कित्याक की जेवलें की ना मागीर बेजार येतलो करपाक न्ही ताका लागून दाखयता तुमकां काल हांवें जो केक केल्लो तो हांव पळयात कालचो केक म्हाजो रवा केक गॅसार मातशें लक्ष मारून या कालचो केक बरो जाला पळयात आनी तो काल हांवें डब्यान घालून बेक केल्लो स्टिलाच्या सो स्टिलाच्या आयदनान सुद्दां बरो सुट्टा हांवें फर्स्ट टायम स्टिलाच्या हितून ट्राय केला जो म्हजो एल्युमिनियमचो टीन आसा पळय न्हू बेक करपाचो सो तो ल्हान जातालो मागीर जें बॅटर आसलें पळय न्हू तें तितेच्या बराबर येता आशिल्लें मागीर तो फुगोन वयर येतलो न्ही अशें म्हणून हांवें स्टिलाच्या डब्यान ट्राय केलो स्टील बरो येयलो पळयात तर आतां हो कट करून घेता टेस्ट जो आसा पळय तो मागीर सांगतलो तुमकां हो कसो जाला तो इफ सपोज तुमकां कोणाक जाय जाल्यार म्हणल्यार रेसिपी जाय जाल्यार तुमी कमेंट करून सांगात हांव मागीर रेसिपी दिता नॉर्मल असो सादो सिंपल न्ही म्हणून हांवें रेसिपी जी आसा पळय ती काल शूट केली ना सो हें करून आनी हेजो टॅटू जो आसा पळय तो बी तुमकां सारको दाखयता दाखय रे हात सो मातशें ब्लड जें आसा पळय तें आजून येता सुजला न्ही एक्चुली आशिल्लो टॅटू करपाचो बट अशें चिंतून आशिल्लें की ओमकेच अशें कितें म्हणून मागीर काल पयर आमी अशें म्हटलें एनिवर्सरी करया म्हटल्यार बँड असो रावंड करया म्हणून आनी हें मागीर थंय वचून डिसायड जालें मदलें न्ही हाव यू आर फिलींग दुखता न्ही खूब दुखलें ताका दोळ्यां हात असो धरून बसलेलो तुमी विडियोन पळयलात आसतलें आनी म्हाका म्हणटालो तूं बी कर म्हाका बाबा भंय दिसता म्हाका एक इंजेक्शन घेवपाक भंय दिसता आनी हांव हें करतलें ना रे बाबा म्हाका आवडटा बट म्हाका सुये लागून भंय दिसता करपाक एनिवर्सरी तेजी आयज टेस्ट करून सांग एकूच पीस काडिल्लो आसा आनी तूं टेस्ट कर बरो जाला बट ड्राय जाला म्हणल्यार फुगपाक जाय आशिल्लें आनी बॅटर मातशें तें म्हाका खबर ना बट ड्राय जाला ओके बट बरें जाला मस्त आवडलो तुका म्हाका इल्लो दी टेस्ट सो हो पळयात भितर केक बरो जाला बरो बट ड्राय मस्त न्ही टेस्ट बरो आहा टेस्ट बरा केक कटिंग जाली एनिवर्सरीची केक कटिंग सेरेमनी आतां न्ही आमी जेवन घेता टायम जालो न्ही मागीर मागीर लेट न्हिदलें उठपाक जायना पयलीं शियाचें निमित की थंडी पडटा उठपाक जायना म्हणून मागीर लेट न्हिदलें आनी तें आनी एक निमित मेळटा सो ताका लागून आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आमी सगळें बेगीन जेवन घेता सगळें आटोपन घेता आनी न्हिदता ओके भायर थंडी बी पडल्या सो चलात तर आयचो व्हिडियो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळें असोच आनी एक नवो व्हिडियो घेवन सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय फाल्यांचो सरप्रायझींग व्हिडियो याद दीन पळोवपाक विसरनाका चलो